19, A35. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मुगार बावमडीनो आज मंगळार बायग्योंत आंतोनीक भेटयलो दीस ताका मान दिवंक ह्या देव मंदिरांत आमी सगलीं आयल्या. आमची मागणी आमचे आवंडे आमच्यो गरजो घेवन आयल्या. घोडे आमी पिडेक सांपडल्या. घोडे आमी दुसऱ्या वायटाक आनी अदृश्टाक सांपडल्या. घोडे आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक नोकरी ना. घोडे आमचीं भुरगीं खंय वचपाचीं सोदतात तांचें जायना. घोडेक आमच्या गोराब्यांत टावट्यो जाल्लें आसा. घोडे गोव बैलां मदें खावटें पडलेलें आसा. भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय मदें हे सगल्यो वस्तू आनी हेरूय घेवन आमी हांगा आयल्या तेन्ना बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार घालुया. बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देव ते आमकां सगल्यांक फावो कोत्ता आनी जितले आमी भावार्थान मागता तितलो देव आमकां राबोन आसतना ह्यो वस्तू बसायता. तर ह्या वेळार आमचें पातोक ओडकून घेवन आमचे अस्कोताय ओडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांगपार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाचें ते सॉंग भेटयतात नायजेल आनी मेलिसा फेर्नांदीस. तांचे पासत गिरीत भाशेन मागुया आनी बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवान आपली आशिर्वचनां तांचेर ओतो म्हूण आमचें प्रार्थन तांचे पासत घालुया.
आनी हेरूय आमच्योय गरजो हे वेळार देवा मुखार बायगोंत आंतुनीचे मजतीन घालुया. सोर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बायगोंत आंतुनीक खोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जिवावान सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाचे पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो करण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूड म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जटणायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेच जटणायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायनाय जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घडी तुका कळचीच ना. पूण सार्दिसांत कांय जाणांनी आपली आंगोसरां नितळ सांबाळल्यांत आनी ती पुर्ती देखून धवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असल्या धव्या आंगोसरांनी न्हेसलेलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगडटलों. कान आसत ताणें आत्म पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. लावदोसियेचे पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचनेचो ओरोम ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी उंदूय न्हय. कितें तरी एक शेळो वो ऊन तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेळोय आनी उंदूय न्हय जावन तूं शेलमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलों. हांव ग्रेस आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दळदिरो, कोण इश्ट, गरीब, कुर्दो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बूद दितां. गिरेस्त सांग म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या बिगलेपणाची लज धांपूंक धवी आंगोसरां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग करतां ताका हांव झुपाटी दितां आनी खास लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत
ताज्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताजे बरोबर जेवतलो आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताजे सदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्याक म्हज्या सांगाता म्हजे सदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभेक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. जबाब: जैत व्हरतात ताका म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सगळीं म्हणया, जैत व्हरतात ताका म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून विराट करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत? चुकी बिणें भोंवतात, न्यायनितीन चलतात, काळजान थावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांठां घालिना असल्याच मनशाक. जबाब: जैत व्हरतात ताका म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लचणां घालिना, खोट्या नुस्त्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक. जबाब: जैत व्हरतात ताका म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उसणें दिता वाट घेना, लॉंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब: जैत व्हरतात ताका म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. शिव वर्तमानाक आमची कालचा मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorves ora, soy sorves ora, soy sorves ora, soy sorves ora. देवान पयलीं आमची प्रिती केली, आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Soy sorves ora, soy sorves ora, soy sorves ora, soy sorves ora. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू जेरिको नोगरान भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवांचो मुखेल दंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून आनी लोकांचे केटेक लागून ताका मेळ्ळो ना जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुंबडेच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेंतल्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणांगेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हळें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हळें, सायबा,
आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गोरिबांक दितां. आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आज ह्या घराक तारून आयलें, कित्याक होवूय आब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामणिंदो 2 आयतार पाटी हें शुभ वर्तमान लुकासाच्या लिखणेंतलें आमकां आयताराक परगट जालां. हें सातोड्याचें 2रे वरोस आनी ते पासत आनी आयताराचें 3रे वरोस ते पासत ही शुभ वर्तमान आमकां परतून मेवतात. पूण कांयच परवा ना. आनीक एक भाशेचो नियाळ ह्या शुभ वर्तमाना वयर हांव करूंक सोदतां. मनशाच्या जिवितांत 2 बाजू आहात. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटले हांव बोथ वे ट्रॅफिक, नॉट वन वे. येरादारी पासार जाता ती एकेच वाटेनूय दोनूय बाजूनी वो दोनूय वाटेनी पासार जातात. 2 घोड्यो केरीत घोड्यो मनशाच्या जिवितांत जातात. एक घोडी मनीस आपली इच्छा दाखयता, खुशी दाखयता कितेंय तरी करूंक. दुसरी घोडी देव ताका जबाब दिता. ताची इच्छा आहा, ताचो आवंडो आहा, तो आवंडो देव शार्ती पावयता बरो जाल्यार. झाकिओस हो दोंड वसूलदारांचो मुखेली. मातेवूय दोंड वसूलदार आसलो. मातेवाकूय जेजून आपयलो आनी मातेवाक आपयल्या उपरांत मातेवागेरूय जेजू जेवणाक गेलो. पूण मातेव सादो दोंड वसूलदार. झाकिओस दोंड वसूलदारांचो मुखेली. ताच्या मुखेलीपणाकार आख्खो दोंड जो रोमकारांक पावंक जाय जुदेवांचो तो पावयतालो. देखून तो मुखेली आनी तो मुखेली देखून लोक ताका खेणटालो. ताका बरे भाशेन देखो सोकोनासलो कित्याक लोकांक तो नाकाच आसलो. आनी अदीक करून जे जुदेव आसले, जे आपलें शास्त्र सांबाळूंक सोदताले ते ताचेर आड आसले. केन्ना तरी ताका नाटक करूंक सोदताले. ताका तिवूय भिरांत आसली. लोकां मदें तो चड वचून आसलो कित्याक टाट करून कोणूय ताका एक सुरी घालून तोपीत आनी ताका नांच करीत, कित्याक तूं आमच्या जुदेवांच्या राष्ट्राचेर आड आहा आनी रोमकारांक आदार दिता आनी आमचे दुडू व्हरून रोमकारांक दिता. ही जावन आसली गोत झाकिओसाची. पूण झाकिओसान जेजूचें आयकल्लें. जेजू बरें कोत्ता, पातक्यांक बरो कोत्ता. तो मातेवागेर गेला. मातेव दोंड वसूलदार, म्हजोच तो मानाय तांगेर गेला. मोगेर येतलो काय, म्हाका दिसतलो काय. आनी हाका लागून ताका भितरल्यान बरें मन उत्पन्न जाता. आनी हें मन म्हळ्यार हांगा शुभ वर्तमान म्हणटा तो जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू सी जीजस. इंग्लीश भाशेन अशें म्हणूं येता जेजूक पळोवंक सोदतालो. ही ताची भितरली इच्छा आसलेली. हांव जेजूचेर नदर मारतलो, हांव जेजूक पळयतलो. तो कोण तो पळयतलो. पूण जेजूचेर ताची नदर पडचे आदीं जेजूची नदर झाकिओसाचेर पडली. आनी ताचे दोळे एकामेकाकूच बुलोवन उरले. ताची खुशी आनी जेजूचो जबाब ताका. ह्यो त्यो 2 घोड्यो. मनीस तर आत्मीक जिवितांत प्रगती करतलो जाल्यार मनशाक बरें मन आसूंक जाय, बरी खुशी आसूंक जाय. बरें मन आनी खुशी आसल्यार पुरो ना, देवाचो जबाब मेळोंक जाय. आनी जेन्ना म्हाका बरें मन आसा, बरी खुशी आसा, देव जबाब दिता. हें तिरावंक एक
चलची जी हांवें जायतीं वर्सां आदीं पळयल्लें, इतालियाक पळयल्लें, जिजस इन मॉन्ट्रियल, इतालियन भाशेन पळयल्लें हांवें तें. आनीक 1909 वर्साक आनी तातूंत सुरू जाता हे भाशेन एक तरणाटो पोत्तून पुस्तकलायेंत वेता. पुस्तकलाय म्हळ्यार लायब्ररी. आनी दिसाच्या दिसाक तो पुस्तकलायेंत वेता. ताका एक दीस तो लायब्ररीन विचारता, तूं कित्याक येताय? दिसाच्या दिसाक तूं हांगा येताय, कितें तुका जाय? म्हाका सांग, ती पुस्तकां हांव तुका हाडून दितां. आनी तो म्हणटा, हांव जेजूक सोदतां. आनी ह्या लायब्ररीरान रोखडेंच ताका जबाब दिलो, तुका जेजू मेळचो ना, पूण जेजूक तूं मेवतलोय. हाचेर तें सुरू जाता फिल्म. तूं सोदताय, तुका तो मेवचो, पूण ताका तूं मेवतलोय. बरीं उतरां, एकूच दिसतात तीं, एकूय तीं वेगळेच तरेची. आनीक हो मागीर कित्याक हो लायब्ररीन ताका सांगता, वाचून तुका जेजू मेवचो ना, जेजूचो तुवें अनुभव घेवंक जायो. अनुभवांतल्यान तुका जेजू मेवतलो, वाचून मेवचो ना. आनी हो मनीस मागीर एक फिल्म बरयता, तें जिजस इन मॉन्ट्रियल. आनी तोच मेन एक्टर जाता. जेजूचें कार्य तो कोत्ता. आनी हें फिल्म कशें कोत्ता तो, पूण ह्या फिल्माच्या शेवटाक ताचें आख्खें जिवीत बदलता आनी तो जेजूक आपल्या जिविताचें दान कोत्ता. म्हणजे हो मनीस जो जेजूक सोदतालो, ताका जेजू मेळ्ळा न्हू, जेजूक तो मेवलो. आनी जेजून ताचीं पावलां आपले वाटेन घालीं आनी ताचें जिवीत बदललें. भितरल्यान तर आमकां धाकटुली खोशी आसा, धाकटुली इत्सा आसा. देवाक पळोवंक उरलोलीं पावलां देव मागता. म्हजें एक पावल हांव मागतां, 99 पावलां देव मागता आनी तो म्हजे भेटेक येता. म्हजी खुशी गरजेची. म्हाका तरी खुशी ना, देवाच्यान कांयच करूंक जायना, कित्याक देव म्हजे खुशेचेर आड वचना. म्हजी खुशी घेता आनी ताचेर आपली कुरपा बांदून हाडटा. जे भाशेन सान फ्रांसिस्काक केलें. सान फ्रांसिस्क जाका नांवस्तो जावपाची खुशी आसली धाकटुली, हे खुशेचेर देवान आपलें राज बांदून हाडलें आनी ताका नांवस्तो केलो. पूण निधर्मीक तत्वांनी न्हय, धर्मीक तत्वांनी ताका नांवस्तो केलो. ही सान फ्रांसिस्काची कथा. झाक्युआची कथा हीच. जेजू कोण तो हांव पळोवंक सोदतां. देखून हांव म्हणटालो, ताची नदर जेजूचेर पडचे आदीं, कित्याक तो आंगान मोठवो आनी देखून ताका दिश्टी पडना जालो. लोक आसलेलो आनी जेजू लांब आसलेलो, ताका दिश्टी पडपाचो न्हू आनी लोक ताका लोकोवन भायर उडोवपाचो. हो कोण हांगा आमचे मदें? आनी तें जाणा जावन तो एक सुरो आनी एक म्हणो रावन रुखारचेर चडटा जेजूचेर नदर घालूंक. पूण ताची नदर जेजूचेर पडचे आदीं जेजूची नदर, उजवाडीक नदर ताच्या दोळ्यांचेरूच न्हय, ताच्या गिन्यानाचेर, ताच्या काळजाचेर, ताचे कुडीचेर पडटा. इतलें की तो दिपकवलो आनी दिपकोवन जेजूच्या उतरांनी तो पोत्तून देंवलो. कित्याक जेजून ताका आमंत्रण केलें, जाक्यो यो देंवून ये, आज हांव तुमगेर येवन रावंक सोदतां, हांव तुमगेर बिराडाक येवंक सोदतां, म्हजें रावणें आज तुमगेर करूंक सोदतां. धाकटुली खुशी जाक्योसाची. उरलेलें सगळें जेजून केलें. हो तो भावार्थ. आमी हांगा येता, हांव धाकटुलो भावार्थ घेवन येता, हांव उरलेलें देव करता. आनी ह्याच भावार्थाक लागून जें कितें आमी हांगासर मागता तें आमकां देव दिता, जेरूल दिता. कित्याक धाकटुलो भावार्थ घेवन आमी येता आनी उरलेलीं पावलां देव मागता आनी आमकां आपल्या बरेपणान बोगता. देवाची नदर आमकां दिपकायतली नदर. जेजूची नदर झाक्युआसाचेर पडली तेन्ना ताका दिपकायलो आनी ताच्यान ताका नांव म्हणूंक जालें ना. इतलो दिपकायलो, ताका आमी म्हणटा हिप्नोटायज केलो, की ताणें वय म्हटलें
आनी तो आयलोच न्हय, जेजूचो अनुभव ताका मेवलो. कसलो अनुभव? जेजू बरे भाशेन ताका लेखतालो आनी ताच्या वांगड्यांक तांकां एके भाशेन तांचेर जोडटी मारूंक ना, तांकां कांय म्हणूंक ना, तांचेर घराणें घालूंक ना, सगळ्यांक बरे भाशेन. आनी जाकीव तें पळयता, हो दोनी आमकां सगळ्यांक बरे भाशेन लेखता. आनी ताका मागीर हो अनुभव मेवल्या उपरांत तो मागीर जबाब दिता जेजूच्या आमंत्रणाक. जेजून ताका आपयला, हांव फकत तुमगेर जेवंकूच येता, तुमगेर आज म्हाका बिराड करूंक जाय, हांव येता आज. पूण उरलोलें जाकीव कोत्ता मागीर. एक पावट देव भितर सरलो, देवान आपलें पावल म्हज्या जिवितांत मारलें, उरलोलीं 99 पावलां आमी मारता. आतां हांव तुमकां उरफाटें सांगता. पयलीं हांवें सांगलेलें एक पावल हांवें मारल्यार 99 पावलां देव मारता. आतां देवाच्या राज्यांत तूं भितर सरलोय तेन्ना देवान एक पावल मारला, तूं 99 पावलां मारता आनी देवाक एकवटून जियेता. आनी जें कितें भितर आडकोळटालें जाकीव आसा तें तो उगडटा जेजूक. कसली आडकोळ? हांवें लोकांचे पयशे चोरल्यात, हांवें लोकांची गिरेस्तकाय कोमायल्या, म्हज्यान दवरूंक जायना ती, म्हजी न्हय ती, ती चोरयेची. नाळ बुदीन करून हांवें ती आपणायल्या. कित्याक चौपट तो फारीक कोत्ता म्हणटा हें हांवें त्या आयताराक सांगलेलें. कित्याक दोन तरी 50 रुपयांचो तो 200 रुपया घेतालो, 250 रुपया घेतालो. 50 रोमकारांक दिले, 200 आपणाक. चौपट हांव फारीक कोत्ता, कित्याक चौपट पाडी ताणें चड घेतला, ताचें अंतस्कोन उलयता. आनीक अर्दो वांटो हांवें गिरेस्तकाय केल्या, ताचो जूर म्हाका मेवला, देखून अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता. रेस्टिट्यूशन म्हणटा ताका इंग्लीश भाशेन, पोत्तून दिवप, जे म्हजें न्हय. ही आडकोळ आसली ताचे भितर, आडकोळटाले ताका, हें पाप ताका खातालें, ताचें अंतस्कोन ताका खातालें. आनी देखूनच तो म्हणटा हांव दिता. आनी मेकळो जाता, अळू जाता, अवजोन आसतलें तें सगळें वेता. आनी देखून जेजू म्हणटा आज आज, कित्याक तो म्हणटा आज हांव कोत्तां तें, आतांचे आतांच हांव कोत्तां. आनी हाका जबाब जेजू, आयज तुका तारवण मेळटलें, फाल्यां न्हय, परवां न्हय, तुवें दितोच न्हय, आयजूच. कित्याक तुजें मन म्हाका पावलें, तुवें म्हणलां हांव दितां, पावलें म्हाका, उरलेलें हांव दितां तुका, भरून दितां. आज ह्या घराक तार. होय आब्रामाचो पूत, सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. हे भाशेन जेजू ताका वागयता आनी तो बदलता. बायगंत लुकास आपल्या शुभ वर्तमान असले हार्ड कोर रियालिटीज पळय आहात, जे मन बदलूंक सोदिनासले. लुकास दाखयता जेजूचे एकेच नदरेन हे असले हार्ड कोर मनीस जे कळपांक कशीं जीं फुटोनात, ती जेजूचे एके नदरेन फोडून चुरो जाता, हें दाखोवंक सोदता. बायगंत लुकास, कित्याक लुकास सांगता देवा कडेन जायना तें कांयच ना. सुरवातेकूच वर्तमानाच्या मारेक सांगता तो, देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना. हे व्हडले व्हडले जे पातकी आसात तांचें मन बदलता फकत जेजू, हें दाखोवंक सोदता. लुकासाचें बरेंपण तें, पातक्यां सगळें जेजू कितेंय करूंक तयार आहा. आनी हाचें पयलें वाचप आमकां एकदम बरें. बायगोन जिवांव 60 दिसाचे पवित्र सभेक जाय तें बरयता. आनी तो अशें म्हणटा, तूं समजताय तूं बरो आहाय, तूं समजताय तूं जिवो आहाय, पूण तूं मेलोलो भितरल्यान, तुका जिवाचें कांयच ना. आनी फुडें सांगता, तूं उनूय न्हू आनी तूं तोंडूय न्हू, तूं शेळे म्हणो देखून म्हज्या तोंडांतलो उंकून भायर मारता तुका. कित्याक तूं चिंताय तूं गिरेस्त आनी श्रीमंत, तूं चिंताय तुका कांयच उणें ना, तूं चिंताय तूं व्हडलो म्हूण, पूण तूं धोळडिरो. कसलीं उतरां वापरता जिवांव. कनिश्ट, तूं गरीब, तूं कुड्डो, तूं विंगडो, हें तूं नकळोय. जाकेव आसा तशें जालें, तो विंगडो आसलो, तो कुड्डो आसलो, तो कोनिश्ट आसलो, हें जाकेव नको आसलो, फकत तो गिरेस्तकाय हें जाण आसलो. आनी हाका लागून ताचे कुड्डेपणांतलो देव ताका काडटा, ताका आंगवस्त्रां घालता, ताच्या दोळ्यांक लेप मारता
आनी दोळे उगडटा हें सगलें हांगा बरयल्लें आसा. आनी देखूनच म्हजे बराबर जंय तिवून जाला तो म्हज्या वांगडाक म्हजे सदरेर बसतलो म्हज्या उज्याक. हीं उतरां आयज आयकूंक येतात. झाक्युसाक देवान सदरी फावर केली, जंय तिवून ताका केलो, पातकांतल्यान जंय ताक व्हेलो, पातकाची कीड काडली आनी कुरपेची जोर ताका उक्ती केली. हीच भाशेन देव आमकांय कोत्ता. आमी तर देवाक उक्ती आसत धाकटूले आमची खुशी जाल्यार पुरो, उरलेलें सगलें देव कोत्ता. आनी आमी एक पावल मारल्यार पुरो, देव एक पावल मारल्यार पुरो आमकां घेवंक आमी 99 पावलां मारता. होच जेजू जो आमचे कडेन उलयला तो ह्या आल्तारार येतलो. तो आमच्या काळजांत येतलो, आमच्या मनाचेर उजवाड घालतलो, आमच्या ओतम्यांत रिगतलो, आमची कूड एके भाशेन नव सरतलो आनी कुडीचें सगलें वांकडें आसा तें काडटलो. तर ह्या जेजूक हें आमचें मौन उबारुया. आमची भितोरली आनी बायली नव सरणी कोर म्हूण आनी ताची भाव भयण आमकां कोर आनी बापाची भुरगीं कोर म्हूण आमकां कृपा आनी बोवाळ ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे मोजतीन देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्म सायबान, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी देवाचेर उपकार जावन बावाटान पोजेची आकारणी करूंक तांकां बापाची मोजत मागुया. आयकून घे बापा. आम्हा सोमेस्तांनी गोरिबांक आनी गोरजेक सांपडलोल्यांक सदांच आदार दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतल्या आम्हा सोमेस्तांक तशेंच इतेसांव भेटयलोल्या नायजील आनी मेलिसा फेर्नांडीस हांकां भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची तेसां स्विकार कर. तेच भाशेन आमी जायत्यो आज गरजो घेवन आयल्या, प्रार्थना घेवन आयल्या, आवडे घेवन आयल्या, ते तूं स्विकार कर. तूं एकलोच जाणाय आमच्या काळजांत आमच्या मनांत कितें शिजता भाजता तें मानून घे आनी तुजी धराड कृपा आमचे देवून आमच्या काळजा मनाची बदलणी कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C10 पेज 32. C10. Soulless,
भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, तुजी मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान बागयोन आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी समरमताव त्या गुटांची ओदीक आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्टे जिणेंत तांचो फोड काडूंक हेरांक बाबार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर कण्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागड्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्यान दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
उबो रावपाचो वेळ. भावार्थाचो घुटपोर गोठुया. Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu nowia jedolo, Jesu nowia jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बागेवन जुजे बागेवन दोरमृतां बागेवन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बागेवन आल्बर्ट मा वडत्या बायगोन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पूर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आत जोडून आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्यो आसात. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church. If there is anyone who is non-baptized and who does not belong to our faith, please do not come forward in the queue with your open hands to receive the sacred body of Jesus. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गायन घेवया. D28 पेज 62. D28.
dadosaia, mosha jeuna iya, amur poshi bosa, mosha kuri noktan, poshi dadosaia. Jesu, Jesu, jituce, sami jivitamce. Jesu, Jesu, jituce, sami jivitamce. उभी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सर्गीच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी भरल्या. बायग्योंत आंतोनीची शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिल्या त्या देण्या पासत निरोंतरी तुका दिन वासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसतल्या नेणारांक भावार्थाचो उजवाड आमी दिवचो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. गेल्ल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां 40,06,610 रुपये. तुमकां आमी दिन वाचता तुमच्या उदारपणा पासत आनी बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान तुमचेर आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतू म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरमोशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण
खालते पुडी मागता. नोमान तुका बाग्यो तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बाग्यो तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय ते माग. तूं पळय जी आवंडे आनी मागणी घेवन येयल्यान ती हे वेळार बायगून आंतोनी मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या बायग्यो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.